Ora la la sa 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 sa. Oh pa 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 pa. Oh na 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 sa 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 sa. Ora la la ka ka hana hana hana. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise God. Thank you, Jesus. स्वर्गीचे बाप्पा, आमी तुका आर्गां दिता, वाखाणटा ह्या दिसा खातीर, ह्या वेळा खातीर. दर एक भाव भयण आमची हिंगासर येयल्या, पूण ती बाय चान्स हिंगासर येवंक ना. तुवें तांकां नांव घेवन आपयलाय. तूं जाणाय तेंच्या काळजाचे अंतरेक. तुवें तुजो मोग तेंच्या काळजान वतयल्लो आहा. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, तुज्या पुता खातीर. तुजो पूत येयला आमकां सुभामपणाचें जिवीत दिवंक. आमी कसल्याय त्रासान आहा, ते त्रास आमकां दिसती पडटा येद्या वखदार, पूण आमी सोत मानता बापा की तुवें सगलें तुज्या पुता उद्देशीक करून दवरलेलें आसा. आमचें काम खाली सोत मानून तें घेवपाचें. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, ह्या वखदार ह्या जाग्याचो तूं कंट्रोल घेताय म्हूण पवित्र आत्मे आमी तुका आर्गां दिता. म्हज्या तोंडानसून तूं कितें उलयतलोय तें दर एक उतर तुजें दोनया. तें जें एक एक उतर म्हज्या तोंडानसून भायर सरता तें तुज्या पवित्र आमोलीक रोगतान तूं सील कोत्ताय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. तुजें उतर जावन आसा जिवें. तुजें उतर जावन आसा सडसडीत. तुजें उतर जावन आसा दोनूय वद्दान पांजलोल्या तलवारी भाशेन. आनी तुजें उतर म्हणटा, आमी देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन आमकां भावार्थ येता. हें उतर आयकोपाक भोव गरजेचें. पूण आयकल्यारूच जायना, कित्याक तुजें उतर अशेंय म्हणटा की आमी खाली आयकोपी न्हू, पूण तें उतर आमी कोरणेन घालपाक जाय. देव आमचे कडेन तेच्या उतरांसून उलयता. आनी येद्या वखदार तूं जोण एका एका भाव भयणा कडेन तूं उलयताय म्हूण हांव सोत मानता. तूं जाणाय तेंच्या काळजाचे अंतरेक. तूं तांकां वळखताय. जेन्ना ती तेंच्या आवयच्या कुशव्यान when they were formed in their mother's womb, तुजो प्लान तांचे थंय आसा. पूण जायते पावटी ह्या उतराची वळख ना म्हणून आमी आमच्या जिवितान साडल्यान. बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ नॉलेज वी आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ नॉलेज. थँक यू लॉर्ड. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, take complete control of this session, making this session very easy and simple to understand. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We make this prayer in the mighty and powerful and glorious name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया. प्रेज गॉड. कोण आहा सगळीं बरी हा? पयल्या सेशनाक ब्लेस्ड म्हणून आयकल्लें हांवें, आशिर्वादीक. आतां बरी हा? कितें देंवलें? हायली फेवर्ड. आमी आशिर्वादीक. आमी देवाच्या फावरान भरलेलीं मनशां. सो जितलें आमी हें उतर उलयता न्हू, तेंच उतर आमच्या जिवितान घडटा तें आमकां दिसती पडटलें. आमी बेश्टेच म्हणना आशिर्वादीक म्हणपाक जाय. त्या उतराक पदवी आहा. जें जें उतर आमच्या तोंडानसून भायर सरता तें एक पावर रिलीज करता. तें जावं येता उतर भावार्थाचें, तें जावं येता उतर भिरांतीचें. सो आमचेर दवरलेलें आहा आमी दिसा दिसपोटी कितें उलयता. पूण जरी तर आमी भावार्थान भरलेलें उतर उलयता जाल्यार तो भावार्थ काम करता तो आमकां दिसती पडटलो. तेंच भावार्थाचें उतर आमच्या जिवितान घडोवन येतलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. कितले जाणां हिंगासर फोर्सान येयल्यान? कोणाक कोणें फोर्स केला? कितें कारण कितें हिंगासर येवपाक?
तुज्या बरी कोण येयला? एकटी येयल्या? आतां दोगां जाणां येयल्यार तूं दुसरो फोर्स कोत्ता म्हूण हांव येता न्हू जायते फावटी. प्रेज गॉड. पूण कितें गरजेचें? देवाच्या उतराची सोजमोणी. कित्याक जेन्ना आमी ही सोजमोणी आमकां मेवता तें उतर आमी आमच्या जिवितान वेव्हारान घालता. आमकां सोजमोणी ना जाल्यार आमी तें वेव्हारान घालतलीं, आमी बेश्टी येतलीं आनी वेतलीं. प्रेज गॉड. आनी सोयतानाक नाका ही आमकां सोजमोणी मेवल्ली. जेन्ना आमकां ह्या उतराची सोजमोणी मेवता तेन्ना तो आनीक रावना, तो कडसोडटा. कित्याक तेका आनी कितेंच करूंक जायना. तेका लागून आमी असल्या रितीरांक येता, देवाच्या उतराक येता तेन्ना आमी कान, आमचें मन, आमचें काळीज आमी उक्तें दवरपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. जायते फावटी आमकां दिसता न्हू आमच्या जिवितान खूब परिस्थिती आहात, ओ जायते भाशेचे एक दुयेंसाकूच आमी सांपडल्यान. आमकां दिसता देव आमचो मोग करिना. जायना अहें? जाता न्हू. म्हाकाय अहेंच दिसतालें जेन्ना हांव उतराक वयतालीं पूण उतर हांवें मानून घेवंक नासलें तेन्ना म्हाकाय अहेंच दिसतालें दुसऱ्यांक कहें घडटा, म्हाज्या जिवितान कित्याक घडना. पूण जेन्ना म्हाका ह्या उतराची सोजमोणी मेवली तें उतर जें म्हाका सोजमोलें तें उतर हांवें वेव्हारान घातलें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. जायतीं जाणां म्हणटा देव म्हाजें मागणें आयकोना. देव आनी मागणें आयकतलो? देवान ऑलरेडी आयकलां न्हू आनी तेणें आमकां सगल्या आशिर्वादान भरल्यान. हें आतां सत. पूण आमचें मागणें कसलें जालां? देव आमकां एक दीस आशिर्वाद दितलो, देव म्हाजें काम कोत्तलो, हें चुकीचें न्हू. सो हें तर जाणा जावनूय आमी जाणा देवान आमकां आशिर्वादान भरल्यान, आमकां आशिर्वादी केल्या, पूण तोरी आमचें मागणें तर चुकीचें जालां जाल्यार हितून गुन्यांव कोणाचो? आमचो. प्रेज गॉड. सो जे मेरेन आमी आमच्या मनाची नवसरणी करिना आमी आमचे भितर हें जें आदलें आहा तें वयचें ना. सो आमी तर नेयें कितें पळोवंक सोदता जेजू क्रिस्ताक तर आमी मानून घेता आमचो सोमी धोनी आनी सोरवंडार म्हणून, आनी आमी आमच्या मनाची नवसरणी कोत्ता देवाच्या उतरा प्रमाणें आमचें जिवीत जशें आसलें तशें आनी उरचें ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो देवूय आमचो मोग कोत्ता पूण आमी देवाचो मोग केला ओ गरजे पुत्तोच आमी कोत्ता? देवान आमचो मोग केला म्हणटा न्हू आमकां कशें कळटा? ओके. तेणें संवसाराचो इतलो मोग केलो म्हणटा की तेणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. जोरी तर तो ओपून तेणें संवसारा खातीर दिला पूण संवसार तेजी वळख घेयना जाल्यार हितून गुन्यांव कोणाचो? तेका लागून आमकां चिंतना येतात न्हू देव म्हाजो मोग करिना, देव म्हजें आयकना. देवान सगळें आयकोन सगळें आमकां जाय आसलें तें जेन्ना सगळी रचना तेणें फॉर्म केल्ली क्रिएशनाच्या टायमार तेणें सगळें रचून मागीर मनशाक रचला. कित्याक तेणें तशें केलें? कित्याक तांकां कितेंच उणें आसपाक जायना म्हणून. पूण आतां उतराची जाणवाय ना म्हणून आमकां सोजमना. आमी ह्या उतराची वळख घेवंक ना म्हणून आमकां हें जाणवाय येयना. प्रेज गॉड. जायते फावटी म्हाकाय हें आसतालें देव म्हाजो मोग करिना, देव दुसऱ्यांचें मागणें आयकता म्हाजें आयकना. पूण जेन्ना तूं भावार्थान स्वत मानताय की देवान कितें केलां तेज्या पुता उद्देशी, तूं इतलें मानून घेताय आनी तूं देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिताय, तुजें काम जालेंत. जायते फावटी आमी स्वत जाणा पूण तरी पूण आमी कितें करता? आमचो नियाळ खंय वयता? आदीं कितें जाल्लें वो आजुनूय कितें आमच्या जिवितान जाता, वी चूज टू मेडिटेट ऑन द फॅक्ट्स, ऑन द थिंग्स वीच आर सीन. पूण आमचो नियाळ केजेर जावपाक जाय? देवाच्या उतराचेर. कित्याक देवाचें उतर आमकां दिसती पडना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. कॅन वी गो टू जॉन 3:16?
For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. So कोणाक हा हे सासनिक जिवीत? जी कोण सोत मानता, जी कोण सोत मानता. सो हितून आतां 3 वस्तू हा. एक म्हटल्यार देवान संवसाराचो मोग केलो. पयले सुवातेर देवाचो मोग आमी वळखून घेवंक जाय. देवाचो मोग आमी केन्ना तरी अणभवला? देवान खुर्सार आमचे पासत कितें केलां तें, आनी तेणें कितें केलां तेज्या पासत तें आमी मनान दवरता, आमच्या काळजान दवरता, आमकांय सोंपें जाता दुसऱ्यांक मोग दिवपाक. जोरी तर आमी तेजेर केन्ना नियाळूच करूंक ना. आमी वाचता पूण सोजमणी ना. कितले फावटी आमी हो स्क्रिप्चर वाचला आसतलो? For God so loved the world that he gave his only begotten Son. पयले स्वातेर ते कितें म्हणटा? देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की तेणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. कोण तुमी तयार आहा तुमच्या भुरग्याक दिवपाक? देवाक एकूच पूत आहलो आनी ते एकल्याकूच तेणें ओपून दिलो. कित्या खातीर दिलें? आमच्या मोगा पासत. सो तो आमचो कितलो मोग कोत्ता. पूण आमी केन्ना ताका मोग दिला? आमी त्याच हितून तेजो मोग कोत्ता? वो आमकां जाय तेन्नात, आमकां कितें गरज तेन्नात. सगळें आमी शिकतालीं न्हू, देवाक आमी पसरकार केला. जेन्ना आमकां कितें गरज तेन्ना आमी शॉपार वयता न्हू. तेज्या पयलीं आमी वयता, आमच्या घरान तर भरलेलें आहा सगलें सामान. जर आमी शॉपार वयता कितें हाडूंक, वा सुपर मार्केटान कितें शॉपिंगाक वयता? ना. पूण जेन्ना आमकां दिसता घरान कितें उणें आहा, फॉर एग्जाम्पल एक साकर मिठूच उणें आहा, ह्यो सारक्यो गरजेच्यो वस्तू. सकाळची उठोन कितें जाय? कित्याक जाय साकर? च्या पिवंक. सो आमकां कितलो हुस्को आसता. आयज तर आमकां कळलें साकर काबार जाल्यार आमी त्याच टायमार वचून हाडिना. आमी फाल्यां सकाळीं रावता उठोसर? ना. तेच भाशेन मीठ. मीठ आमच्या घराब्यान, आमच्या फॅमिलीन कितलें इम्पॉर्टंट, कितलें म्हत्वाचें काम तेजें. मीठ नासतना आमकां जेवण रुचीक लागता? ना. मीठ पासून सोंपता तेन्ना आमी रोकडीच हाडून दवरता न्हू, पुरुमेंत कोत्ता, इवन एक्स्ट्रा हाडून दवरता. सो फुडल्या फावटी तें कमी जावंक जायना. प्रेज गॉड. आनी तें मीठ नासतना कोण तरी जेवपाक तयार आहा जेवणाक? प्रेज गॉड. तेच भाशेन हें देवाचें उतर हें आमच्या जिविताक रूच हाडटा. हें देवाचें उतर तर आमच्या जिवितान ना जाल्यार आमचें जिवीत जें आहा तें रुचीक जावचें ना. आमी सारकीं अहीं हुस्क्याक वतीन आसतलीं की आमकां आमचो फोकस फकत कितें घडटा, कितें जाता तेजेर वयतलो. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो हिंगासर 3 वस्तू आहा. एक म्हटल्यार पयलो देवान संवसाराचो मोग केलो. हिंगासर म्हणना देवान फकत तुजोच मोग केला, वो म्हाजोच मोग केला, वो क्रिस्तांवांचोच मोग केला. देवान संवसाराचो मोग केला. प्रेज गॉड. संवसार म्हटल्यार आख्खो युनिवर्स येयलो तितून. पूण आतां संवसार तर मानून घेयना देवान आपल्या मोगा खातीर आपल्या पुताक दिलो म्हणून, जाल्यार हितून चूक आमचीच. कित्याक आमी देवाच्या उतराक टायम दिना. देवाचें उतर आहा पूण आमकां टायम ना. प्रेज गॉड. पूण जेन्ना आमी टायम काडून ह्या देवाच्या उतराक पयलो आनी वयलो जागो दिता, आमच्या जिवितान देव आमकां कसो उलोवंक सोदता तो तेज्या उतरांतल्यानूच आमकां तेजो ताळो आयकोंक येतलो. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो पयले सुवातेर मोग आहा. दुसरे सुवातेर आहा बिलीव. लव, बिलीव आनी एवरलास्टींग लायफ. कितें आहा पयले सुवातेर? देवाचो मोग. दुसरे सुवातेर आहा बिलीव. बिलीव म्हळ्यार सोत मानप. मागीर आमी पळयता सासनीक जिवीत. आतां मोग म्हटल्यार कितें? देवाचो मोग म्हटल्यार वन सायडीड लव. इट इज द अगापे लव. आतां ह्या संवसारान आमी कितें पळयता? जो कोण म्हाजो मोग कोत्ता तेकाच आमी मोग दिवंक शकता. करेक्ट? आमकां कोण आमचे आड कोण येता तेका आमी मोग दिवंक शकता संवसाराचे नदरेन? ना. पूण हिंगासर देवान संवसाराचो मोग केलो. तेका लागून तेणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. प्रेज गॉड. मागीर येता बिलीव. आतां हें बिलीव म्हटल्यार कितें?
ओके, बिलीवाचें उतर म्हटल्यार कोंकणी वर्ड सोत मानप. आमी सगळीं सोत मानता. आमी मानता सोत. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो संवसाराचो ताणें मोग केलो म्हणून आमी पयले स्वतेर सोत मानपाक जाय. जोरी तर आमी सोत मानिना म्हटल्यार देवान संवसारान आपल्या पुताक धाडून कसलोच फायदो ना. सो सोत मानप गरजेचें. आतां हें तर सोत आमी मानतलीं जाल्यार पयले सुवातेर कित्याची गरज? देवाच्या उतराची. सोत मानप म्हटल्यार कितें? कोण जाणा डेफिनेशन? वॉट इज बिलीव? ओके, प्रेज गॉड. एनीबडी एल्स? सोत मानप म्हटल्यार, बिलीव म्हटल्यार एक्शन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द मॅसेज आय हॅव हर्ड. सो हांव ही देवाची मॅसेज आयकत आहां, पूण हांव सोत मानतां की देवान आमचो इतलो मोग केलो. तो मोग तर आमी आजून पासून अणभवंक ना, जाल्यार देव रावला आपल्या पुता उद्देशी तो मोग अणभवून घेवपा खातीर. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो सोत मानप म्हटल्यार कितें? एक्शन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द मॅसेज आय हॅव हर्ड. ही मॅसेज आमकां, हे मॅसेज म्हटल्यार कितें? देवाचें उतर. देवाच्या उतराची परगोटणी जायत आसा, पूण आमी तयार आहा मानून घेवंक? प्रेज गॉड. ताका लागून मार्क 11:23-24 कितें म्हणटा? मार्क 11:24 कितें म्हणटा? वॉट एवर यू हॅव प्रेड, बिलीव दॅट यू हॅव रिसिव्ड इट. सोंपें. संवसार आमकां कितें शिकयता? संवसार आमकां शिकयता पयलें पळय आनी मागीर सोत मान. पूण देवाच्या राजाची सिस्टम डिफरंट. सो जे मेरेन आमी ही संवसाराची सिस्टम घेवन रावता आनी देवाचें उतर उच्चारता, कांयच बरेंपण जावचें ना. सो मोनाची नवसळणी भोव गरजेची. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. आनी मागीर कितें म्हणटा? ओके, देफोर आय से अनटू यू वॉट थिंग्स सो एवर यू डिझायर. डिझायर म्हटल्यार कितें? आमकां एक आवंडो आसता न्हू काळजान. आसना आवंडो? कितल्या जाणांक आवंडो आहा? सगल्यांक आसता. तेच भाशेन जे मेरेन आमी ह्या उतराक आवंडो घेयना, आमकां हें उतर शिकोवंक फुडें वचोंक जावचें ना. जे मेरेन हो डिझायर आमचे भितरसून येयना. आमकां तर कोणें सांगलें आयज तूं बायबल घेवन बस. तूं बसतलें? शिकतलें देवाचें उतर? पूण तुका भितरसून एक खोलायेनसून तुका एक आवाज येता, तूं बाबा देवाचें उतर शीक. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा सोत न्हू, आनी सोतूच आमकां स्वतंत्र कोत्ता. प्रेज गॉड. सो आमकां तर मानून घेवंक जाय देवान कितें केलां आपल्या पुताक धाडून, जाल्यार आमी ह्या उतराक वेळ दिवपाक भोव गरजेचें. हें उतर शिकपाक भोव गरजेचें. ह्या उतराचेर नियाळ करप भोव गरजेचें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, कितें म्हणटा? when you pray, believe that you have received them and you shall have them. So पयले स्वतेर आमी कितें करचें पडलें? कितें म्हणटा? पयले सुवातेर आमी सजमणी घेवपाक जाय. हें कितें रेडान आहा न्हू, तें जेजूचीं उतरां. जेजू उलयता आमचे कडेन. तो कितें म्हणटा? देफोर आय से अनटू यू वॉट थिंग्स सो एवर यू डिझायर वेन यू प्रे. आमी मागणें कोन्नात? कसलें मागणें कोत्ता आमी? देवाच्या उतरा प्रमाणें कोत्ता? वो आदलेंच मागणें आमकां जें कितें शिकयलां पळय तें करीत आहात. तें तर आमी करीत आहा, फायद्याचें ना. आमी आतां मोनाची नवसळणी करपाक जाय. मोनाची नवसळणी म्हटल्यार कितें? चेंज ऑफ थिंकींग. रिपेंटन्स. आयज सकाळीं भयण शिकयताली न्हू रिपेंटन्स. आमी रिपेंट जावपाक जाय. आमी म्हणोंक जायना आमी पातकी पातकी पातकी, पूण आमी रिपेंट जावपाक जाय. रिपेंटन्स मिन्स रिन्युवल ऑफ युअर मायंड. प्रेज गॉड. हें आमकां खंय गावता? रोमन्स 12:2. We'll go there. Before that we'll finish this. When you pray, believe that you receive them and you shall have them. Any other translation? Therefore I tell you, whatever you ask in prayer,
बिलीव दॅट यू हॅव रिसिव्ड इट अँड इट वील बी योर्स. जायते फावटी आमी म्हणटात न्हू, आमी मागता, म्हाजी कामां जायना, पूण तूं कसलें मागणें कोत्ताय? देव दितलो आनी तुज्या मनान कितें आहा? उचके खोती, जावंक ना म्हणून. पूण हिंगासो देवाचें उतर कितें म्हणटा? यू कॅन प्रे फॉर एनीथींग, कितेंय तें जावं न्ही, पूण तें देवाच्या उतरा प्रमाणें आसपाक जाय. यू प्रे फॉर एनीथींग अँड इफ यू बिलीव, पयले स्वातेर तुवें स्वत मानचें पडलें. तूं तर स्वत मानिना जाल्यार तूं कितें मागलें जाल्यार तुका मेवतलें. सो स्वत मानप भोव गरजेचें. अँड इफ यू बिलीव दॅट यू हॅव रिसिव्ड इट, इट वील बी योर्स. आतां ह्या उतरा प्रमाणें तुमकां दिसतलें जाला म्हणून दिसतलें, ओ तुमी भावार्थान स्वत मानपाक जाय? भावार्थान स्वत मानपाक जाय. जेन्ना तूं भावार्थान स्वत मानताय तेन्ना तुका तें तुजें जालें म्हणून तुका फुडें कळटलें. जे मेरेन तूं स्वत मानिनाय तुका तें दिसती पडचें ना. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. सो स्वत मानप भोव गरजेचें. हो स्क्रिप्चर हांवें घेतला बेश्टो दाखोवपा खातीर. स्वत मानप देवाच्या उतरा प्रमाणें कहें पळय तें. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. जायते फावटी हें देवाचें उतर आमच्या कानार पडटा, पूण आमी तें स्वत मानला काय? आमी जेन्ना तें उतर स्वत मानता आनी मानून घेता, आमकां इजी जाता कितें करूंक? स्वत मानपाक. देवाचें उतर आमच्या कानार पडटा, पूण तें कानारूच उरोंक जाय? खंय वचपाक जाय? आमच्या काळजान. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस, हालेलुया. सो हें जें उतर आहा तें आमच्या कानार पडटा. जायते फावटी आमी हें उतराक सारको कान दिवंक ना. सो ह्या उतराची आमकां सोजमणी ना. हें उतर आमी मानून घेवंक ना. पयले स्वातेर स्वत मानप गरजेचें. आमी स्वत मानलें की आमकां इजी जाता तें उतर मानून घेवंक. कित्याक जें उतर आमच्या कानार पडलां त्या उतरांसून आमकां भावार्थ येता. म्हणल्यार कितें? हें जें उतर आहा तें उतरूच आयकून आमकां भावार्थ येता. म्हणल्यार हो भावार्थ आमी आमचो म्हणूं येता? देवाचो. सगल्यांक एका BA येद्दो भावार्थ दिला. सांसवाची BA येद्दो म्हणटा. एवरीबडी इज गिवन द मेजर ऑफ फेथ. सगल्यांक एक सारको भावार्थ दिला. पूण तो भावार्थ आतां आमचो वाडटलो जाल्यार कित्याची गरज? देवाच्या उतराची. पूण देवाचें उतर आयकलेंच म्हणून जायना. देवाचें उतर आमी आयकोंक जाय आनी देवाचें उतर आमी वेव्हारान घालपाक जाय. प्रेज गॉड. जायते फावटी आमी आयकोता पूण तें आयकल्लें उतर इसोत्ता. म्हाज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणें हांव जायतीं वर्सां वयतालीं, एक 15 वर्सां तरी वयतालीं JCLMच्या टिचिंगाक, पूण केन्नाच हांवें नोट्स बरोवंक ना. म्हाका दिसतालें हांव सगळें जाणा. थंय कितें प्रीच जातालें न्हू तितलेंय हांव जाणा. हांव फकत कित्याक वयतालीं? लोकांक म्हाजें तोंड दाखोवपाक, की हांव बाबा रितीराक वयतां आनी हांव देवाच्या उतरान आहा. हें कितें जालें? गर्व जालें न्हू. प्रेज गॉड. पूण जेन्ना म्हाका एक उतर म्हाज्या काळजाक लागलें त्या उतरांतल्यान हांवें सुरवात केली. खंयच्या वर्सा? 2018. तेच्या पयलीं येतालीं वयतालीं. आतां आमी जायते फावटी वयता येता न्हू. फॉर एग्जाम्पल आतां आमी बाजारान शॉपिंग करूंक तर वयता जाल्यार शॉपिंग घेनासतना येतलीं? ती आमकां बेस्ट बरी खबर आहा. आमी कितें हाडूंक गेल्यार तें घेवन येवंकूच जाय. जाल्यार रितीराच्याय टायमार जेन्ना आमी वयता रितीराक, आमी देवाचें उतर घेवन येवपाक जाय न्हू आमच्या भितर. तें देवाचें उतर तर आमच्या कानार पडलां जाल्यार तें आमच्या काळजान वस्ती कोत्तलें. आनी जेन्ना ही सगळी परिस्थिती जी येता, आमकां जायते फावटी दिसता देव आमचो मोग करिना, आमचें मागणें देव आयकोना, तेन्ना जें उतर आमच्या काळजान वस्ती केलां तेंच उतर आमच्या तोंडांसून भायर सरतलें. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा न्हू, जें तुज्या काळजान आहा तेंच तुज्या तोंडांसून भायर सरतलें. जरी तर तुज्या काळजान देवाचें उतर ना जाल्यार देवाचें उतर भायर सरतलें. कितें भायर सरतलें? जें कितें आमकां दिसती पडटा, जें आमी कितें अणभवता, जें कितें आमकां त्रास आमी पळयता, जे कितें फॅक्ट्स आमच्या जिवितान येयल्या तेच येवन आमचें दानमन आसतलें न्हू.
ताका लागून मनाची नवसणी करप भोव गरजेची. प्रेज गॉड. जितले मेरेन आमी मनाची नवसणी करिना आमच्या जिवितान आमी कितेंच देवान आमकां कितें करून दवरलां तें आमकां दिसती पडचें ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सोजमोलें हें. प्रेज गॉड. कॅन वी गो टू जॉन 3:16? सगल्यांक सोजमोता कोंकणीन वाचपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. For this is how God loved the world. He gave his one and only Son so that everyone who believes. हिंगासर everyone म्हणटा who believes. म्हणजे देवाकूय जाय आमी सगल्यांनी स्वत मानलेलें, पूण सगळीं स्वत मानून घेता? सगळीं बिलीव करता? ना. प्रेज गॉड. Who believes in him will not perish but have eternal life. Now we'll come to eternal life. What is eternal life? सासनीक जिवीत. प्रेज गॉड. इटर्नल लायफ म्हणल्यार सासनीक जिवीत म्हणल्यार कितें? एवरलास्टिंग लायफ म्हणल्यार कितें? प्रेज गॉड. लायफ आफ्टर डेथ. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सी, इटर्नल लायफ म्हटल्यार आमकां जायते फावटी आमी आयकलां कोणा कोणा कडसून जिवीत केन्ना? मरणा उपरांत. लायफ आफ्टर डेथ. पूण हें बायबलान आमकां बायबल कितें सांगूंक सोदता? हियर ऑन अर्थ. प्रेज गॉड. बट वॉट इज इटर्नल लायफ? दॅट इज salvation. The whole package is the salvation, what Jesus has done for you and for me on the cross. Eternal life, जाणा तुम्ही? But what you are saying, the whole package is salvation. But what is eternal life? हे सासनिक जिवीत म्हटल्यार कितें? Holy life. Anybody else? हे सासनीक जिवीत म्हटल्यार कितें? ते भयणीन म्हटलें लायफ आफ्टर डेथ. म्हाकाय हीच सोजमणी आसलेली, लायफ आफ्टर डेथ. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे हे सासनीक जिवीत म्हटल्यार कितें? आयकोंक ना तुमी? No, what is eternal life? Righteousness is taught in the first session. What is eternal life? What is everlasting life? हे सासनीक जिवीत म्हटल्यार कितें? Praise God. Can we go to John 17:3? See, this is very important. We are all learning, huh? I'm also learning with you all. हिंगासर कितें म्हणटा? And this is life eternal, that they might know thee, the only true God. Who's saying this? कोण म्हणटा ही उतरां? कोण म्हणटा ही उतरां? कोण म्हणटा? जेजू म्हणटा. Praise God. And Jesus Christ, whom thou hast sent. So जेजू क्रिस्ताक कोणे धाडला? बापान धाडला. ओके. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God. सासनीक जिवीत म्हटल्यार कितें? देवाक वळखप. टू नो गॉड. डू वी नो गॉड? आमी सगळीं देवाक सारको वयर खाला वखतात. जायते फावटी आमी म्हणटा न्हू संवसारे भाशेन कितें झगडी बी हांव तुका वयर खाला वखता. पूण देवाक आमच्यान तो हें म्हणूंक जाता? आमी आजून पासून सुरवात करूंक ना देवाची वळख घेवपाक. पयले स्वतेर आमकां खबर ना हें सासनीक जिवीत म्हटल्यार कितें. हें सासनीक जिवीत म्हटल्यार देवाक वळखप. आतां देवाक तर आमी वळखतलीं जाल्यार कितें गरज? देवाचें उतर. देवाच्या उतरांतल्यानूच आमी देवाची वळख घेवंक जाता.
सो देवाची तर वळख आमी घेतली जाल्यार देवाच्या उतराक आमी टायम काडचो पडलो. देवाचें उतर शिकोंक, देवाचें उतर कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी तें वेव्हारान घालपाक. देवाचें उतर ह्या उतरांतल्यान देव आमचे कडेन उलयता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कॅन यू पुट दॅट ट्रान्सलेशन नाव? आय थिंक इट इज AMP. नाव दीस इज इटर्नल लायफ. नाव दीस इज इटर्नल लायफ म्हणल्यार की आतां मोन्ना उपरांत ना. प्रेज गॉड. नाव दीस इज इटर्नल लायफ दॅट दे मे नो यू. तो यू कोण? बाप, आमचो स्वर्गीचो बाप. द ओनली ट्रू सुप्रीम एंड सॉवरन गॉड, एंड इन द सेम मॅनर नो Jesus. Know Jesus. So when we want to know God, we have to know Jesus also. We cannot leave Jesus. आमी म्हणूंक जायना हांव फकत बापाची वळख घेवंक सोदता. हिंगासो देवाचें उतर म्हणटा, जेजू क्रिस्तूत म्हणटा, नाव दीस इज इटर्नल लायफ दॅट दे मे नो यू, दॅट यू इज द अबा फादर, द ओनली ट्रू सुप्रीम सॉवरन गॉड, एंड इन द सेम मॅनर, म्हणजे तेच भाशेन जशें आमी बापाची वळख घेता तेच भाशेन आमी जेजू क्रिस्ताची वळख घेवपाक जाय. आनी ती वळख तर आमी घेतली जाल्यार देवाच्या उतराची भोव गरज. कित्याक त्या उतरांतल्यानूच आमकां कळोन येतलें, आमकां देवा कडेन सोयरीगत बांदपा खातीर आमकां कळटलें कशें कितें करपाक जाय पळय तें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. In the same manner, know Jesus as the Christ whom you have sent. जेजू क्रिस्ताक कोणें धाडला? बापान धाडला. सो आतां सासणीक जिवीत म्हटल्यार कितें? टू नो गॉड. प्रेज गॉड. टू नो गॉड. सेकंड वर्स वी कॅन गो. Yeah, but this is talking about the eternal life. Just as you have given him power and authority over all mankind, now glorify him so that he may give eternal life to all whom you have given him, to be his permanently and forever. So आमकां तर जाय आमी सदांकाल देवाची जाल्ली, not temporary, permanently. जाल्यार आमी ही वळख घेवप भोव गरजेची. पयले स्वातेर आमी हितून वाचलां की आमी पयले स्वातेर खऱ्या देवाची वळख घेवपाक जाय आनी तेच भाशेन आमी जेजू क्रिस्ताची वळख घेवपाक जाय. तेंच जावन आसा सासणीक जिवीत. आनी हें सासणीक जिवीत मोन्ना उपरांत न्हू, जे भाशेन आमकां कोणें सांगलां आनी आमी तें सारकें आमच्या मोनान आनी काळजान घेवना. हें सासणीक जिवीत म्हटल्यार नाव. इट इज नाव. येद्या वखदार जे मेरेन तूं सोत मानताय, तूं बापाची वळख घेवंक सोदताय, तें जालें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमता कितें क्वेश्चन आहा? सोजमना जाल्यार विचारात. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कॅन वी गो टू जॉन 3:17? सो ही आतां आमी सोजमणी घेतल्या 3 हेजेर. पयलें म्हणल्यार देवाच्या मोगाची, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो. मागीर आमी घेतल्या सोत मानप कितें तें बिलीव म्हटल्यार, आनी मागीर आमी घेतलां सासणीक जिवीत. जो कोण सोत मानता तेका सासणीक जिवीत. सो सोत मानप भोव गरजेचें. जे मेरेन तूं सोत मानिनाय तूं त्या सासणीक जिवितान भितर सरोनाय. आनी जोरी तर आमी ह्या सासणीक जिवितान सदांकाल आनी आमचें जिवीत सारोसोर आमी रावतलीं जाल्यार आमकां खंयची गरज? देवाची वळख घेवंक. आनी ती देवाची वळख आमी घेवं येता फकत देवाच्या उतरांतल्यान. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. फॉर गॉड डीड नॉट सेंड द सन इन टू द वर्ल्ड टू जज एंड कंडेम द वर्ल्ड, दॅट इज टू इनिशिएट द फायनल जजमेंट ऑफ द world, but that the world might be saved through him. सो हिंगासर कितें म्हणटा देवाचें उतर? जेजू कितें सांगता आमकां? देवान
गॉड डीड नॉट सेंड द सन, म्हटल्यार आपल्याक धाडूंक ना तुमकां कंडेम करूंक वा तुमकां जज करूंक, पूण कित्याक धाडल्या? टू सेव द वर्ल्ड. That it is to initiate the final judgment of the world, but that the world might be saved. संसार साल्वार जावच्या खातीर देवान आपल्या पुताक धाडला. आतां कितलीं जाणां आमी म्हणटा आमच्या जिवितान कितेंच बरें चलना, आमच्या जिवितान ही ती परिस्थिती आहा, म्हज्या जिवितान एक दुयेंसाक सांपडल्या. जे मेरेन आमी स्वत मानिना देवाचें उतर कितें म्हणटा पळय तेजेर, जाल्यार आमी तेच परिस्थितीन रावतलीं. ती परिस्थिती आमच्या कडसून वयची ना. आमी आतां देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो जेजू आमकां सांगता म्हाका बापान धाडूंक ना संवसाराक जज करूंक ओ कंडेम करूंक, पूण म्हाका धाडला संवसार साल्वार जावच्या खातीर. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. Whoever believes and has decided to trust him, 18. Whoever believes. आता हिंगर कितें म्हणटा? जो कोण सोत मानता आनी जो कोणें निर्णय घेतला कितें करूंक? ट्रस्ट करूंक. ट्रस्ट म्हळ्यार विश्वास. वॉट इज द वर्ड, कोंकणी वर्ड फॉर ट्रस्ट? विश्वास. विश्वास. Faith is Vishwas. To rely on him. Praise God. Whoever believes and has decided, म्हळ्यार कोणें निर्णय घेतला तेजेर आतां ट्रस्ट करपाक एज पर्सनल सेवियर एंड लॉर्ड. आमी तयार आहा आमचो पर्सनल सेवियर, लॉर्ड एंड सेवियर म्हणून ताका मानून घेवंक तयार आहा. प्रेज गॉड. जायते फावटी आमच्या जिवितान कितें जाता तें आमकां दुसऱ्यांक आमी शेअर करता न्हू, पूण केन्ना तरी आमी आमच्या जिवितान कितें घडटा तें देवाक आमी सांगलां, ओ जेजू कडेन आमी उलयल्या. जेजूक सगली खबर आहा, पूण आमकां आगोड जाता ताका ट्रस्ट करपाक. ट्रस्ट म्हटल्यार कितें? तुका देवान कितें सांगलां तेच्या उतरा प्रमाणें. आतां बेस्ट एग्जाम्पल इज अबाउट दोज 3 फ्रेंड्स, सेड्रिक, मिसेक एंड एबिडनेगो. वेन दे वर पुट इन टू दॅट फायर, तेंच्यांनी म्हटलें देवा कडेन मागलें आमकां साल्वार कर म्हणून. तेणें म्हटलें कितें? म्हाका साल्वार करूंक ओ नाका करूंक, पूण हांव जाणा ते भियोंक नान. जेन्ना तांकां सांगलें तूं त्या गोल्डन स्टॅच्यूक वर्शीप कर, ते किंगान सांगलें, तेणी मानून घेवंक ना. पूण आमी जायते फावटी मानून घेता न्हू. कित्याक मानून घेता? भिरांतेन. पूण तांकां भिरांत नासली, तांकां ट्रस्ट आहलो. दॅट इज कॉल्ड ट्रस्ट. तांकां खबर ना आतां ते साल्वार जातले वा जावचे ना, बट दे ट्रस्टेड वेदर गॉड सेव्स or does not save. Praise God. That is trust. Praise God. Thank you, Jesus. For as personal Savior and Lord is not judged, for this one there is no judgment, no rejection, no condemnation, but the one who does not believe. आतां कितें म्हणटा? जो कोण स्वत मानता ताका कंडेमनेशन ना, ताका रिजेक्शन ना, ताका judgment na. But the one who does not believe and has decided to reject him as personal Savior and Lord is judged already. तो already judged जाला. केन्ना? जेन्ना तो मानून घेयना that the Lord, तो मानून घेयना. कितें घेयना मानून? Thank you, Jesus. Okay, it's up. Savior and Lord, when they decide to reject him. आमी जायते फावटी हें उतर आमी रिजेक्ट करतात न्हू. आमी मानून घेता रोखडीच. आमी आयकता तितल्याच टायमाक, पूण जेन्ना परिस्थिती येता तेन्ना आमी रिजेक्ट करिना उतर. प्रेज गॉड. आमी रिजेक्ट करता कित्याक आमकां जें कितें आमच्या जिवितान जाता तें आमकां रियल दिसता. हें जें स्वत आहा तेज्याहून रियल दिसता, पूण ह्या स्वता वयर आनी स्वत ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया.
because he has not believed and trusted in the name of the one and the only begotten Son of God, the one who is truly unique. The one who is truly unique, the only one of his kind, the one who alone can save him. Praise God. Thank you, Jesus. So, आमी तोर रेडी ना ट्रस्ट करूं जाल्यार आमी ऑलरेडी आमी जज जाली. पूण जेन्ना आमी मानून घेता, आमी स्वत मानता की द लॉर्ड एंड सेवियर, पर्सनल लॉर्ड एंड सेवियर ऑफ माय लायफ. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो देवान इतको मोग केलो, तेच्या पुताक दिलो ओपून. आतां आमचेर दवरलेलें आहा, आमी तो देवान जो मोग आमकां दाखयला त्या मोगान आमी खरेंच स्वत मानता. जेजून कितें केलां पळय तेजेर आमी स्वत मानता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. जेजून खुर्सार केला तो देवाचो मोग न्हू. ताका बापान धाडलो, संवसारान धाडलो. कित्याक? आमच्या खातीर. पूण आमी मानूंक रेडी आहात की देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की तेणें तेज्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर ओपून दिलो. आमी केन्ना तरी नियाळ केला तेजेर? तो जावन आसा देवाचो मोग आपल्या पुताक ओपून दिवपा खातीर. पूण तोच मोग आतां आमच्याय काळजान वतयल्लो आहा म्हणटा. वतयल्लो आहा न्हू? हूंय बरयल्लें आहा. रोमन्स 5:5 म्हणटा न्हू? रोमन्स 5:5. कितें म्हणटा? एंड दीस होप वील नॉट लीड टू डिसअपॉयंटमेंट. वो बोरवासो जो आहा तो आमकां लोजेन घालिना. फॉर वी नो हाव डियरली गॉड लव्स अस. खरेंच आमकां खबर आहा देव आमचो कितलो मोग करता तो. डियरली म्हणटा. हाव डियरली गॉड लव्स अस. And hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts. Shed where? In our hearts. By the Holy Ghost. कोणा उद्देशी वो मोग वतयल्लो आहा? पवित्र आत्म्या उद्देशी. Which is given unto us. So वो मोग वतयल्लो आहा म्हणटा. हूंय वतयल्लो आहा? आमच्या काळजान. जो भाशेन देवान संवसाराचो मोग केलो आनी त्या मोगा खातीर तेणें आपल्या पुताक ओपून दिलो, तोच मोग आतां आमच्याय काळजान आहा. पूण दिसती पडटा आमकां तो मोग? तो मोग आमच्या भितर आहा तो भायर सरता. कितें भायर सरता? राग. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे कितें वतोन दिल्लें आहा? मोग. तो मोग तर दिला वतोन पवित्र आत्म्या उद्देशी आमच्या तोंडांतसूनय तो मोगूच भायर सरपाक जाय. मोग तर वतयला जाल्यार राग खंयच्यान येयलो? कुन्नाटकाय जेलसी खंयच्यानसून येयली? हा? खंयचोसून येता ही? जेन्ना आमी संवसार सांगता ते भाशेन मानून घेता. आमी देवाच्या उतराची आमकां वळख ना. ताका लागून म्हणटा देवाचें उतर, म्हज्या पोरजेचो नाश जाला. हो तर मोग वतयल्लो आहा, तो मोगूच आमच्या काळजांतसून भायर सरपाक जाय. नो मॅटर वॉट इज कमिंग अगेन्स्ट यू, बिकॉज गॉड इज लव and that same love is poured into our hearts. देवान तो मोग वतयल्लो आहा आमच्या काळजान पवित्र आत्म्या उद्देशी. आनी तो मोग वतयल्लो आहा म्हणून तो मोगूच आमी दिवपाक जाय. पूण जायते फावटी आमकां जेन्ना कळलें कोण आमचे आड गजाली करता, आमी मोगान बोत्ता, आमच्या तोंडांतसून मोग भायर सरता. कितें भायर सरता? राग. पूण पवित्र आत्म्यान राग वतयला वा मोग वतयला? मोग वतयला. आमच्या तोंडांतसून कितें भायर सरोंक जाय? मोग भायर सरोंक जाय.
मोग भायर सरोना. कित्याक आमी ह्या संवसारा प्रमाणे सगली गार्बेज आमच्या काळजान भरून दवरलेली आहा. कित्याक जें कितें आमच्या काळजान आहा तें तोंडानसून भायर सरता न्हू. तो मोग आहा, वतयल्लो आहा, पूण तो मोग एक भाशेन आडोवन उरला. कसो आडवला? कुन्नाटकाय, राग, जेलसी, बिटरनस, अनफॉरगिवनेस. आमच्या काळजान हें सगळें बरोन बरोन आहा. जाल्यार हें तर सगळें बोल्लां, जाल्यार देवाचो मोग जो वतयल्लो आहा तो मोग आमच्या भायर सरतलो तोंडानसून? ना. सो हो तर मोग आतां भायर सरतलो जाल्यार आमी पयलीं स्वतेर मानून घेवपाक जाय की हो मोग वतयल्लो आहा आनी आमी भावार्थान सोत मानता. आमी आमच्या मनाची नवसणी करची पडली न्हू. आमकां आमचे उद्देशी बोगसणें दिवपाक सोंपें ना. जेजू क्रिस्तान कितें केलां, जेजू क्रिस्तान कशे भाशेन मरण खुर्सार घेतलां तें तर आमी नियाळ करीत जाल्यार हांव म्हणटलें हांव न्हू पूण जेजू क्रिस्ताच्या बळान हांव त्या मनशाक बक्षिता. आमच्या एबिलिटीचेर आमकां कितेंच करूंक जायना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. वो मोग वतयल्लो आहा पूण मोग भायर सरना. तो मोग एक आडोवन उरला. जे भाशेन आमचे घरान आमचे उदकाचें हें आहा न्हू, ड्रेनेज, बेसना कडेन बी सगळें आसता न्हू, उदक बिदक वयता तें केन्ना केन्ना उदक तुमी पयलां वयर सरता. तें केन्ना वयर सरता? ब्लॉक जाता. तेच भाशेन हें सगळें अनफॉरगिवनेस, बिटरनस केन्ना वयर सरता आमच्या तोंडानसून? जेन्ना तें मोग आडवता. त्या मोगाक एक ब्लॉक पडला. मागीर तुमी तोहींच रावता? तें क्लीन करिना? साफ करूंक जाय न्हू. कितें घालतात? ड्रेनॅक्स घालता. तें एक होम यूज कहें आमकां घालूंक जाता. तर मेजर कितें प्रॉब्लम आहा जाल्यार मागीर वी हॅव टू कॉल द प्लंबर. तेच भाशेन आमच्याय जिवितान आमच्या काळजान ही सगळी ब्लॉकेज भरलेली आहा. म्हणून ही ब्लॉकेज आडायता त्या मोगाक. तो मोग भायर सरोंक दिना. ताका लागून राग, कुन्नाटका हें सगळें भायर सरता. पिणकेचें जें कितें म्हाका केलां तें आमी उगडास धरून रावता. प्रेज गॉड. पूण जेजू तर मोग, देव जावन आसा मोग, आनी ह्या मोगा खातीर देवान तर आपल्या पुताक दिला जाल्यार आमी मनशांचो कितलो मोग करूंक जाय? वो मोग तर वतयल्लो आहा आमच्या काळजान. तोच मोग जो देवान आमचो केला तोच मोग आमच्याय तोंडानसून भायर सरपाक जाय. जायते फावटी आगोड जाता. सिट्युएशनाक आमी नियाळ कोत्ता आनी ते मनीस म्हाका कहें पळय बिहेव केला म्हाजे बारी तें हांव चिंतना घडयतां. पूण जेन्ना म्हाजो फोकस जेजूचेर वयता, जेजून कशे भाशेन त्या खुर्सार मरण घेतलें आनी तो पुनर्जीवन जालो, कित्याक तेज्या बापान ताका सांगलें, बापान ताका धाडून दिलो आपल्या पुताक. तो आपल्या वस्तोंगे येयला, ती बापाची खोशी आसली. इतलो बापान संवसाराचो मोग केलो. आमी सगळीं संवसारान आहात. तो मोग तर आमच्या भितर वतयल्लो आहा, तोच मोग आमच्या भायर सरपाक जाय. पूण कितें आडायता? सगळी गार्बेज. प्रेज गॉड. जायते फावटी आमच्या जिवितान एक सिट्युएशन येता, आमचें उतर उलयलां ताका लागून. आमी जायते फावटी सदांच आमी भावार्थाचें उतर उलयता ओ भिरांतेचें उलयता. पळय भावार्थ जसो देवाचें उतर आयकोन आयकोन येता तेच भाशेन भिरांतूय उतर आयकोन आनी आयकोन येता. सो कसल्या उतराक भिरांत येता? संवसाराचें उतर. पूण जोरी तर आमी देवाचेंच उतर आयकोता जाल्यार हो भावार्थूच येवपाक जाय. पूण जोरी तर आमी हें संवसाराचें उतर आमी मानून घेतलां, देवाचें उतर आमी खाला दवरलां, जाल्यार तें संवसाराचें उतर आयकोन आनी आयकोन आमकां भिरांतूय आमकां येतली. वो आमी कितें उतर उलयलां तेजो परिणाम आतां आमी भोगता. जायते फावटी आमी चिंतूंक पडटात न्हू आमच्या जिवितान हें कित्याक घडलें, म्हणजे देवाक कितें वायट दिसलें. देव तर मोग आनी देवान तर संवसाराचो मोगूच केला आनी तेणें त्या मोगा खातीर आपल्या पुताक दिला. जाल्यार असले आनी प्रश्न आमच्या मतीन येवंक जाता
हे प्रश्न कित्याक येता? कित्याक आमकां देवाच्या उतराची वळख ना. आमकां देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें आमकां खबर ना. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. जायते फावटी आमकां असले प्रश्न येता, हें कित्याक घडलें? देवाक म्हाजें कितें वायट दिसलें? देव म्हाजो मोग करिना. पूण जॉन 3:16 म्हणटा, देवान संवसाराचो मोग केलो. संवसाराचो मोग केलो म्हणून ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. तितलेंच पुरो, पूण जीं कोण तेजेर भावार्थ दवरतात तीं सासणीक जिवीत पळयतलीं. सो भावार्थ दवरप गरजेचें. देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो, थंय सोंपता? आतां स्वतूय मानतलो देव? आमी मानपाक जाय. थंय आमी चुकता. आमी जायते फावटी आयकता न्हू, देवान आमकां आतां कुरपेन, आमी आतां कुरपेन आहा, देवान सगळें केलां, आमकां कांय करपाची गरज ना, अहें जाता? प्रेज गॉड. फॉर एग्जाम्पल आतां आमी जेन्ना पयलेच फावटी सायकल बी शिकता, आमी डायरेक्ट सायकल घेवन वयता? आमचो कितें तरी एफर्ट आहा न्हू तितून. पयलीं आमी पांये तेकोन तेकोन चलयतलीं. आतां तूं तर एफर्ट करीत नाय, ते सायकलीच्या पॅडलाचेर पांव धरूंक तूं पांये तेकोनूच वचोंक सोदताय, जाल्यार तूं पांये तेकोनूच आख्खें जिवीत काडटलें. जे मेरेन तूं कॉन्फिडंटली तुजो पांव त्या पॅडलाचेर घालिनाय आनी तूं त्या सायकलीचो कंट्रोल घेयनाय, जाल्यार ती सायकल फुडें वयची ना. तूं पांये तेकोन तेकोन जशी सोयी केल्या तेंच कोत्तलीं आमी. तोहीच आमची गोत जाल्या. आमच्या जिवितान जें कितें आमी करून येयल्या, देवाच्या उतरा प्रमाणें आमकां आगोड जाता मनाची नवसोडणी करपाक. कित्याक आमी करून येयल्लीं आहा न्हू. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. सो जे मेरेन आमी कॉन्फिडंटली आमचो पांव घालिना त्या पॅडलाचेर आनी पॅडल आमी मारिना फुडें, आमकां तें कंट्रोल घेवंक जावचो ना. पूण आमी आतां आमच्या मनान आमी आतां फिक्स करता की म्हाका सायकल शिकपाकूच जाय. कितले जाणां सायकल चलोवंक जाणा? कोण नको? फुडले फावटी एक सायकल घेवन या सिस्टर आं. सगळ्यांक शिकोवया. तितून आमी शिकतलीं न्हू. सायकल कशी शिकता तशें देवाचें उतर शिकपाक आमकां जायती प्रॅक्टीस जाय. प्रेज गॉड. म्हाका जर उगड आसा, जेन्ना हांव सायकलीर बसलेलें पडलेलें हालां. आनी एक म्हाज्या भुरग्यापणार म्हाजी एक गोडणी जालेली. एक भयणीन म्हाका सांगलें तूं बस सायकलीर, आनी हांव बसलीं, पूण तेकाच सायकल चलोवंक येनासली. ते भाशेन आमचें जिवीत जालां. आनी बोकड्यो येवन आमी दोगांय सकल. आनी हांव चिंता म्हाज्या मतीन, तेका तर येयनार म्हाका आनी कित्याक बस सांगलेलें. हें भुरग्यापणार घडलेली, पूण आयज ती पवित्र आत्म्यान उगडास केली घडणी. इवन सेम थिंग विथ द बायक. आमी जे मेरेन आमी कॉन्फिडंटली कंट्रोल घेयना, जाल्यार आमकां चलोवंक ती येवची ना. तेच भाशेन देवाचें उतर आमी एक तो स्टेप घेवपाकूच जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. हालेलुया. सो हिंगासर म्हणटा, पवित्र आत्म्यान वतयल्लो आहा तो मोग, पूण कांय कारणांक लागून देवाच्या उतराची वळख ना म्हणून, देवाचो मोग कितें तो आमी अणभवंक ना म्हणून आमच्या काळजान सगळें ही गार्बेज भरलेली आहा. प्रेज गॉड. आनी तेका लागून आमच्या जिवितान हो एक ब्लॉक जाल्लो आहा. देवाचो मोग जायते फावटी न्हू हांव हें देवाचो मोग वतयल्लो आहा म्हणटा न्हू. वतयल्लो आहा म्हटल्यार न्हू म्हाका एक इमॅजिनेशन येता. झर पळयल्या तुमी? झर कशी आसता? व्हांवत आसता ती. पावस जावं गीम जावन ती व्हांवत आसता. गिमान मातशी लेस आसता, पूण पावसान आनीक ती व्हांवत आसता. सो देवान तर हो मोग वतयल्लो आहा, तेजो मेजर दिवंक ना कितलो तो, जाल्यार होय मोग जावन आसा एक झोरी भाशेन. तो व्हांवत आसपाक जाय. पूण व्हांवता काय खऱ्यांनीच?
आनी पवित्र आत्म्या उद्देशी वतयल्लो आहा म्हणटा. पवित्र आत्मो तुमकां खबर आहा आमकां पवित्र आत्मो आहा म्हणून? तो कितें कोत्ता? पवित्र आत्मो कितें कोत्ता आमच्या जिवितान? ओके, जॉन 14:26 कितें म्हणटा? होली स्पिरीट इज अ हेल्प. पयले सुवातेर तो पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो आदार. पूण आमच्या आदाराच्या टायमार आमी पवित्र आत्म्याशी वयता वो आमी मनशांशी वयता? मनशांशी वयता. म्हाका बरें दिसलें ताका सांगलें म्हणून. अहें जायना आमकां? जायतो लोक म्हणटा पूण कोत्ताय तितकोर न्ही. पूण आमकां खबर ना जितलें आमी तें उलयता तितलें तें आनीक आमी वाडयता. पूण जोरी तर आमी पवित्र आत्मो आमकां खबर आहा आमचे भितर आहा आनी तो एक जावन आसा आमचो आदार, तो एक जावन आसा आमचो हेल्पर. नॉट ओन्ली हेल्पर, इट सेज बट द कम्फर्टर वीच इज द होली गोस्ट. आमकां तो कम्फर्ट दिता. मनशां आमकां तितल्याच टायमाक कम्फर्ट दितली. फाटल्यान तुजें कितें आयकलां तें वचोन दुसऱ्याक सांगतली. पूण पवित्र आत्मो ही इज अ कम्फर्टर. ही कम्फर्ट्स अस. whom the Father will send in my name, he shall teach you all things म्हणटा. कोण शिकयतलो आमकां सगळें? पवित्र आत्मो शिकयतलो. पूण जायते फावटी आमकां पयले सुवातेर खबरूच ना आमच्या भितर पवित्र आत्मो आहा. ह्या उतराची आमकां वळख ना. ह्या उतराची तर आमकां वळख ना जाल्यार कोहे भाशेन आमकां कळटलें की पवित्र आत्मो आमकां शिकयता सगल्यो वस्तू म्हणून. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. He shall teach you all things and bring all things to your remembrance. पवित्र आत्मा तुका शिकयता सगळें आनी तुज्या उगडासा काडटा. आतां कितें उगडासा काडटा पवित्र आत्मो? देवाचें उतर. जायते फावटी आमी देवाचें उतर वाचता, देवाच्या उतराचेर नियाळ कोत्ता. तें देवाचें उतर आमी आमच्या काळजान डिपॉझीट कोत्ता. हें उतराक एक तिजोरी हा. कितें तें? आमचें काळीज. ह्या तिजोरेंतले चोर चोरून व्हरोंक शकना. कोण तो चोर? द इवल वन. पूण जेन्ना तूं तें उतर तुवें वयल्या वयर दवरलाय तो काडून तें चोरून व्हरोंक शकता. तुवें फकत आयकून दवरलाय पूण तें डिपॉझीट करूंक नाय तुज्या काळजान. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ही शॅल टीच यू ऑल थिंग्स अँड ब्रिंग ऑल थिंग्स टू योर remembrance whatsoever I have said unto you. सो कितें म्हणटा? जें कितें आपूण उलयलां तें आमकां उगडासा काडटलो. पूण बेश्टेच उगडासा काडटलो? आमी टायम काडून ते उतराक टायम दिवचो पडलो. तें उतर शिकचें पडलें. आनी जेन्ना आमी तें उतर शिकता ते उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता आमी बापाची वळख घेता पयले सुवातेर आनी आमी तेच बाबतीन जेजू क्रिस्ताची वळख घेता. दोनूय भोव गरजेची. आनी तें जावन आसा सासणीक जिवीत. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आतां आमी मोग पयलो. वो मोग वतयल्लो आहा पूण कांय कारणांक लागून वो मोग भायर सरोना. जायते वर्सां कितें घडलां तेजेर आमी नियाळ केला. पूण जो मेरेन तूं तेजे वयलो नियाळ तूं देवाच्या उतराचेर तूं शिफ्ट करिनाय जाल्यार तुका आगोड जातलें बोगसणें दिवपाक. तुका आगोड जातलें अनफॉरगिवनेस दिवपाक. अनफॉरगिवनेस बोगसणें एकूच. पूण तुका आगोड जातलें जो कोण तुज्या आड येता. पयले सुवातेर आमी मानून घेवपाक जाय जेन्ना कोण आमचे बद्दल आड येता तो मनीस येना पूण सैतान ताका उजार कोत्ता. खबर आहा तुमकां? जाल्यार आमी त्या मनशाचेर कित्याक राग धरता? आमी कित्याक चिंतना घडयता? न्हिदोंक वयताना आमी बरीं न्हिदतात न्हू कोणें कितें म्हटल्यार आमी तें चिंतिनात. पूण आमचो नियाळ केजेर जावपाक जाय? देवाच्या उतराचेर. ताका लागून जोशुआ 1:8 कितें म्हणटा? दीस बूक ऑफ लॉ शॅल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ युअर माउथ बट यू शॅल मेडिटेट ऑन इट ओनली नायट. पूण आमी कोत्ता डे एंड नायट? आमी नियाळ कोत्ता डे एंड नायट? कोत्ता आमी होऱ्यांनीच? वो आमकां कोणें कितें म्हटलां, कोणें कितें आमकां न्यूज दिला, कोण आमच्या आड कह्यो गेमी खेळटा ते आमी नियाळ कोत्ता तेजेर.
जाता. पूण एट द सेम टायम द होली स्पिरीट इज देर फॉर अस. ही कन्विक्ट्स अस. ही इज अ हेल्पर, ही इज अ कम्फर्टर, ही इज अ कावन्सिलर. हांव म्हणना हे दुबाव येवचे ना, येतले. पूण त्या दुबावांसून तर आमकां भायर सरोंक जाय जाल्यार आमी पवित्र आत्म्याचो आदार घेवपाक जाय. कित्याक तो जावन आसा आमचो आदार. ही इज अ हेल्पर. जे मेरेन आमी ताका सांगिना कहो आमकां हेल्प मेवतलो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमता. ओके, मोगाचें जालें. आतां लेट अस गो टू 1 Peter 3:9. Not rendering evil for evil or relying, but contrariwise blessing, knowing that you are thereunto called that you should inherit a blessing. हो तुम्ही ऐकला स्क्रिप्चर? ऐकोंक ना? सकाळीच घेतला. ओके, दुसरें ट्रान्सलेशन घाल. Maybe the translation is different. Do not repay evil for evil. कितें म्हणटा? वायटाक वायट फारीक करी नाका. वायटाक वायट फारीक आमी केन्ना करची ना. जेन्ना आमी मानून घेतला की देवाचो मोग आमच्या कावजान वतयल्लो आहा, तो तर मोग आमी वतयल्लो आहा देवान, पवित्र आत्म्या उद्देशीत तो मोग तर आमच्या कावजान वतयल्लो आहा, जाल्यार तो मोगूच आमी दितले. हिंगासोर म्हणटा डू नॉट रिपे इवल फॉर इवल. वायटाक वायट दिनाका. डू नॉट रिपे इवल फॉर इवल or reviling for reviling. The other word for reviling is insult. आमकां बरें दिसता कोणें आमकां इन्सल्ट केल्यार? आमी बरी खोशयेन बसतात न्हू. आमकां कोणें इन्सल्ट केलो. पूण हिंगासर देवाचें उतर कितें म्हणटा? यू लायक इट or you don't like it. What you have to do? It says or reviling or for reviling, but on the contrary bless. Bless म्हणटा म्हणल्यार एक बेसांव जा. आमी जाता. तेणें म्हाका कोहें मुटलेंत. तेणें कोहेंच मुटलें. कितें सोजमता आपल्या जिवाक? आमी म्हणना, आमी अशीं चिंतना घडयना. जायते फावटी उतरां नासलेलीं मनशां बसून उलयतात. पूण आमी शिकतात न्हू. देवाचें उतर म्हणटा डू नॉट रिपे इवल फॉर इवल or reviling for reviling, but on a contrary. But on a contrary म्हणटा bless, for to this you were called. सो आमचें आपोवणें कितून आहा? बेसांव जावपा खातीर. पूण आमी बेसांव जाता? आमी बेसांव जाता दुसऱ्यांच्या जिवितान? आमकां कोण इन्सल्ट करता ताका आमी बेसांव जाता? Praise God. When we will say that, when we don't know the truth. The truth is saying, do not repay evil for evil or insult for insult. पूण इन्सल्ट येता तेन्ना आमी खोशयेन बसता न्हू. आमी दुसऱ्यांकूय सांगता न्हू, तेणें म्हाका हें केलें, बरी गजाल म्हणटा आमी केन्ना? If you want to inherit a blessing, you have to keep quiet. Even if you are right or even if you are wrong, if you want to inherit a blessing, you need to be a blessing. That I don't know where it is given. ना म्हणटा जायतें, पूण आमकां रिटन एविडन्स जाय. प्रेज गॉड. That is no, that is different. That is different.
This is different. Correct. You all heard? Jesus was not at fault. तेणें कितें बोबो मारल्यो आपूण गुन्यांवकारी न्हू म्हाका खुर्सार मारता म्हटलें वो तेणें तें सोंसून घेतलें आमच्या मोगा खातीर. तो तर मोग आमी अणभवंक रेडी आहा जाल्यार तोच मोग आमकां भितरसून घोटाय दितलो दुसऱ्यांक भोगसूंक. See, if you want to clarify, can you be a blessing? See, now sister said, no, Jesus was not at fault, but still he kept quiet. He did not say anything. He went through that journey of suffering. But at that time, he knew that he would get disconnected from his father. आमी कितले फावटी disconnect जाता? Are we keeping that in mind? Jesus was, तेका ते जायनातलें, because first time he would get disconnected from his father at that time. आमी disconnect जाता कितले फावटी? Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Blessed, for to this you were called, that you may obtain a blessing. See, if you don't want to obtain a blessing, you can justify, you can ask, you can go and argue with that person. But if you have in mind that you want to inherit a blessing, then you will bless. You will be a blessing in that person's life. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. And तूं जितलें उतरान आहा न्हू तेन्नाच तुका हें सगळें येता. Because I have gone through this. And this scripture has helped me in my life. But I stood on this scripture. I became a blessing in somebody else's life. Why I became a blessing? Because I wanted to inherit a blessing in my life. Praise God. For God is pleased when conscious of his will. Conscious of his will म्हणल्यार कितें? What is will? What is his will? Huh? God's word itself is his will. For God is pleased. So to खुशाल. For God is pleased when conscious of his will, you patiently endure unjust treatment. तू तर पेशंटली रावता सोजमता वाजून. If you remain, if you don't want to justify, but you remain patiently, what will happen? Huh? For God is pleased. पयले स्वातेर कोण प्लीज जाता? देव. कितून प्लीज जाता? When we are conscious of his will. So this word of God, according to 1 Peter 3:9, is the will of God. Are we ready to accept it? If we want to justify on that still, that means we don't want to remain patiently. Endures unjust treatment. जो कोण रावता पाशयेंसान तेका कितें आहा? कितें फावो आहा? प्रेज गॉड. सो देवाक आमी मानवली केन्ना जाता? जेन्ना आमी तेजी वील कोत्ता. आनी ती वील जावन आसा देवाचें उतर. पयले सुवातेर आमकां खबर आसपाक जाय देवाचें उतर, तेजी वील. तेजी वील तर म्हणून आमी मानून घेता जाल्यार आमी तेजें उतर सांगता तेंच कोत्तलीं न्हू. तितूनच आमी देवाक मानवली जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमता.
So now you all want to go and justify if anybody comes on your way? Praise God. Thank you, Jesus. See, God knows. Thank you, Jesus. Where we were? 1 Peter 3:9. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay, one more. Okay, this will finish. We almost finished that. We can go to Romans 12:21. Anybody knows what Romans 12:21 says? वाजून मागे सांगतात. Don't let be not overcome of evil, but overcome evil with good. In 1 Peter 3:9, what we said, do not repay evil for evil. On a contrary, be a blessing. In order, that is your calling. And in order that you may inherit a blessing. Here it says, be not overcome of evil. We cannot overcome evil with evil. आता तर कोणे आमकां वायट केलें जाल्यार आमी वायट दिवंक जायना. कितें करतलीं आमी? उगी रावतलीं? उगी राव म्हणना, बट ओवरकम इवल विथ गुड. And that good is the written word of God. That's why it is important to study the word. That's why it is important to spend time in the written word of God. नारे आमकां कोण कोण येवन कितें कितें सांगतलो आनी आमी स्वत मानतलीं. जे भशेन आतां ती सिस्टरीन म्हटलेलें, इटर्नल लायफ इज आफ्टर डेथ. कोणें तरी सांगलां आसतलें, म्हाकाय कोणें सांगलेलें. पूण टायम काडून पवित्र पुस्तकाची जाणवाय नासली त्या टायमार, म्हाकाय नासली. पूण जेन्ना आमी नकळो तेन्ना पवित्र आत्मा आमकां शिकयता. ही वील टीच अस ऑल थिंग्स. बट आर वी रेडी टू लर्न ऑल थिंग्स? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Hallelujah. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Now what is, you had something in mind. After going home, you will ask. When I reach home, I will talk to you. So is this word helping you? Praise God. Thank you, Jesus. See, there are many things that we are taught like that. We are born and brought up like that. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sojmata, कोणाक कितें questions बी हा? आमची ती एक जिविताची चाल जाल्ली हा न्हू. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. कोणाक कितें क्वेश्चन्स आहा? आमी कितें शिकल्या वयचे पयलीं तुमी कितें कितें शिकल्या आमी? कित्याक सकाळी स्क्रिप्चर घेतलो तुमी ना घेवंक म्हणटा. प्रेज गॉड. Okay, what else? Believe is important. Okay, what else? Eternal life मेवले जालें काबार? Or we have to know God more and more every day. ओ एक दीस देवाक वळख घेवया देवाची आनी मागीर 4 दीस हॉलिडे घेवया. तो हें हांवें जायतें केलां म्हणून म्हाज्या तोंडानसून तें येता भायर. Praise God. Hallelujah. See, now we are in the new covenant. आमी जाता तितले नेव्या कोरारान कितें आहा तेंच आमी मानून घेवपाक जाय. आतां ही जावन आसा एक एक स्क्रिप्चर देवाचो, एक एक देवाची बासावणी जावन आसा देवाची कृपा. इट इज गॉड्स
Every promise of God is the grace of God. So grace already ready ha. By faith. आणि तो फेथ तर आमकां जाय जाल्यार आमी देवाच्या उतराक कंटिन्यूस आयकोंक जाय. देवाचें उतर कितें सांगता आमकां तोच आमचो वेव्हार जावपाक जाय. आमी तें वेव्हारान घालपाक जाय. देवाचें उतर सांगता आमकां पूण आमी वेव्हारान घालूंक चुकता जायते फावटी. करेक्ट? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. तेका लागून 1 Peter 2:24 कितें म्हणटा? देवान आमची पातकां सगळीं उबारून घेतली. हूंय घेतली? खुर्सार आपले कुडीन घेतली. पूण जेन्ना आमी साल्वसां उलयता म्हटल्यार ती फूल पॅकेज. इट इज नॉट ओन्ली आमची पातकां पूण देवान आमची गोरीबसाण, आमचे अनफर्गिवनस, सगळें आमची बिटरनस, जेलसी सगळें जेजून खुर्सार घेतली. पूण जे मेरेन आमी स्वत मानिना आमी आमच्या मनाची नवसणी करची नात. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. So you all have any question? You all want to ask anything? So we'll stop here. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let us all stand.